तुमचे जिणेच्या तारवांची वली तुमच्याच हातांत आसूं दी. तुमीच जायात कॅप्टन तुमच्या जिणेच्या फुडाराचे. गौतम बुद्धान सांगलां तशें तुमीच जायात दिवो तुमचो. तुमकां दुसऱ्याच्या हातांतल्या दिव्याची गरज ना. शिक्षणान, गिन्यानान, अणभवान तुमीच जावं येता एक उजवाडाची वात, एक उजवात, एक निरंजन, एक दिवो, एक दिवली, एक लामण दिवो, एक लापयां, एक नखेत्र. खंयचे गजालीचें भंय दिसचें न्हय. आत्मविस्वास दारांतल्यान भितर सरलो म्हणटकीच सगळीं भंयां जनेलांतल्यान उडकी मारून पप्पा काडटात. जिणेच्या हुमऱ्या वयल्या दर एक प्रस्नचिन्नाक आरत दाखोवन येवकार दियात. ताच्या दोळ्याक दोळो दियात. मागीर चारी वाटांनी 360 अंशांचो फेरो मारून प्रस्नचिन्ना कडेन पळयात. माजर जशें आपले जिबेन आपल्या पिलांचें आंग निवळ नितळ करता, तशे तरेन प्रस्न नितळ निवळ करात. संत्र सोलून तातूंतल्यो शिरो काडच्यो, तश्यो प्रस्नांच्यो शिरो भायर काडात. खंय, केन्ना, कितें, कशें, कित्याक, आनीक सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हळ्यार कित्याक न्हय. हे सगळे प्रस्न विचारात. प्रस्न तुमच्या शिक्षणा विशीं आसूं, तुमच्या वेवसाया विशीं आसूं, तुमी कोणा कडेन लग्न करचें हाचे विशीं आसूं. दर एक प्रस्न गंभीरतायेन घेयात. भावनेचे भकीक पडनाकात.